जो मणिपुराचो इश्यू बसून घ्या म्हणजे रुलिंग दिता. अरे म्हाका उलोवन दी मरे स्पीकर सर तू उलोवपा पासून दिना एक आमकां उलोवन दी न्हू आतां स्पीकर सर एज पर रूल कंटेंट म्हाका खबर आसा म्हणजे हांव म्हजें रुलिंग पयलीं दिता त्यानंतर तुजें ना एक कितें स्पीकर सर एज पर रूल 115 नाव 115 टुडे देर इज अ रेजोल्यूशन ते 5th हा बाब प्रवीण आर्लेकर आलो आणि स्पीकर सर ये रेजोल्यूशन इट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबाउट हेरिटेज बट स्टील यू हॅव टेकन दॅट एक मिनिट पक्ष ते म्हज्या हांवें कितें केलां तें ताजेर एक्शन घेतलें तें आतां आमगे हे बॅलट पोझिशन आल्लो विरोधी पक्ष पयलीं आयकून घे तान्ना तुजो स्टेटमेंट. The Honorable High Court of Manipur and Supreme Court of India is hearing all the aspects. Because sir, तो ना का आमका private members resolution admit केला, वो केलना, ये चलना. Because sir, ना, आमका discussion जाय, आमका discussion जाय. मजा ऐकून घ्या पयलीं. ना. मजा ऐकून घ्या पयलीं. म्हजें रुलिंग ऐकून घ्या. आमका हे जे discussion जाय. एक म्हजें रुलिंग हांवें कितें दिलां तें पयलीं ऐकून घेयात. नाही म्हजें रुलिंग पयलीं आयकून घेयात. म्हजें रुलिंग पयलीं आयकून घेयात. हांव सांगता पळय 21 जुलय ह्या दिसाक श्री क्रूज सिल्वा हांणी जें एज पर बॅलेटा प्रमाणे ताजें थाराव जो आसा न्हय तो पयले बॅलेटाचेर आशिल्लो. त्या नंतर आमी लक्षांत आयलें की हो विशय जो आसा न्ही अत्यंत सेन्सिटीव म्हळ्यार मणिपूरचो विशय ज्या आयकून घ्या पयलीं आयका संवेदनशील विशय म्हजें आयकून घ्या. ह्या विशया संदर्भात राज्य सरकार जी आसा ती आपले भशेन कारवाय करताच. ताज्याय पेक्षा जे आसा सद्याक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो देशाचे जे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही ह्या विशयाचेर तांणी कारवाय सुरू केल्ली आसा. त्यामुळे हो थाराव आमी हांगा घेनात आनी हो थाराव जो आसा कितें घेवपाचो आसा तें हांव थारायतलो आनी हो थाराव जो आसा न्ही हांवें डिजलाव केला भायर उडयला. येस डिजलाव केला. येस तुम्ही जाग्यार वचून बसात. तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. तुम्ही हांव रिक्वेस्ट करता हांव माननीय सदस्यांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. हांव सगळ्या सदस्यांक सांगता तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. नो हांवें सगळ्या डिजलाव केला. ज्या विशयाची संवेदना सभामुख देशवर आसा पण जो विषय करता तो नाका जाल्ले स्टेटमेंट करता. मणिपुरान जाला ते गोंयान जावपाक शकता म्हणजे हे कितें नाका जाल्ले म्हणजे गोंयाक या विशया संदर्भात हांवें म्हजें रुलिंग दिल्लें आसा. तुम्ही माननीय सदस्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. तुम्ही त्यांच्या जाग्यार वचून बसात. हांवें ज्या विशया संदर्भात आसा न्ही तुम्ही जाग्यार वचून बसात. तुम्ही तुमच्या जाग्यार वचून बसात. Nagaland 80% of the Christian population. सीएम स्टेटमेंट करा. No opposition MLA is left in the assembly. All are working in hand with the central government for the peace, security, CM statement करता ऐकून घ्या. Honorable Speaker must not allow this August House and to be the high act of the chief publicity of the stunt. The people of Goa in the support of the Manipur and wish them for the unity, peace and prosperity. CM statement करतात ऐकून घ्या. CM statement करता ऐकून. मणिपुराच्या बाबतीत आम्ही स्टेटमेंट ऑलरेडी केला. मणिपुरातलो विषय सुप्रीम कोर्टात आसा. मणिपुरातलो विषय जो आसा हो हँडल करता म्हाका दिसता ऑपोजिशन आमदारांनी नाहक पब्लिसिटी खातीर हो परत एकदा स्टँड घेवचो न्ही. सभागृहाच्या पहिल्या सत्राचं कामकाज सोंपता. हांव 2:30 पर्यंत स्थगीत करता. आज म्हाका दिसता प्रायव्हेट मेंबर डे इम्पॉर्टंट बिझनेस आसा. एक काम स्पीकर सर म्हाका दिसता अननेसेसरी ह्या लोकांक विरोधी पक्ष नेते बाब युरिया लेमाव हावजाचो टाइम बर्बाद करनाका हांव सांगता ऐकून घे. सर आज प्रायव्हेट मेंबर डे. स्पीकर सर आज प्रायव्हेट विरोधी पक्ष नेते अननेसेसरी हावजाचो टाइम वेस्ट करता. विरोधी पक्ष नेते बाब युरिया लेमाव ऐकून घेयात की गोंय हो प्रदेश आसा न्ही अत्यंत शांत प्रदेश.
गोंयांत सगळ्या जातीच्या धर्माचे सगळे लोक आसानी बरे भशेन रावता. मणिपूरचो विशय हाडून हांगा गोंयची शांतता भंग करपाचो प्रयत्न Speaker sir, करनाकात. Speaker sir. हांवें जे रुलींग दिलां ते मानून स्पीकर सर म्हाका एक स्टेटमेंट करपाचो आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार काल एका चर्चीन एका फादरान छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर म्हणजे ताणें डिसरिस्पेक्ट करपाचो प्रयत्न केला. अशें म्हणना, तेणी मागीर माफी मागली. पण हांव तरी सांगता की अशा पद्दतीच्यो कम्युनल हार्मोनी आमकां करपाच्यो ना. परत एकदा सांगता, विरोधी पक्ष नेते नाका त्यो बाब युरिया लेमाव सांगला. स्पीकर सर, युरिया- स्पीकर सर, ताका लागून ते लागना म्हण नाका. स्पीकर सर, ते लागना म्हण नाका. आमकां दोन धर्माच्या मदीं विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमाव जाग्यार वचून बसात. परत एकदा जाग्यार वचून बसात. स्पीकर सर सांगते का जाग्यार वचून बसात. महाराज आमकांय तितको दैवत आसा आमचे. हां स्पीकर सर विरोधी पक्ष सांगते नेते- का बसा म्हणून ओगे. सगळ्या जाग्यार घेवन वचात. सगळ्या जाग्यार घेवन वचात. हांव नेम करतलो, बाई भायर काडटलो. जाग्यार वचून बसात. जाग्यार वचून बसात. अरे विषय सोंपलो. विरोधी पक्ष नेते तुम्ही जाग्यार वचून बसात. जाग्यार बसता जाल्यार म्हाका कारवाई करची पडटली. जाग्यार बसता जाल्यार कारवाई करची पडटली. जाग्यार चलात. म्हाका दिसता स्पीकर सर सेकंड कॉलिंग अटेन्शन घ्या तुम्ही. शांतपणे हांव सांगता. युरिया लेमाव विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमाव घेवपाला विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमाव हांव शांतपणे सांगता की गोंय हो शांत प्रदेश, सगळ्या जाती धर्माचे लोक आसा आनी बरे भशेन रावता. आनी गोंयांत ज्या तरेन आमी रावता तो तुम्ही मणिपूरचो विशय हाडून गोंयाक लोकांक इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न करनाकात. म्हणून तुम्ही जाग्यार वचून बसात. दुसरें